स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, सर्वांक मगल्या श्रीरामाक समर्थांक आणि तुंगल हृदयांत बशिल्या त्या आत्मतत्वाक सगळ्यांक हांव प्रितीन अभिवादन करता आणि आयचे विवेचन आयकूनच्याक सतर्क जावन बैसाती म्हूण सांगता। आतां पयले मना श्लोक घेवया। हांतू आमी कशी सुख दुःख म्हणटा ते कशी संपोवचें हें मना श्लोकांत किंवा आमी जी वाटचाल करता ती ताजे डूज आनी डोंट्स अशी कर मा अशी कोर नाका हें ट्रेनिंग कोणाक दिता आसत समर्थ आमगे मनाक दिता आसत न्हय। तरी नको रे मना द्रव्य ते पुढिलांचे अतिस्वार्थ बुद्धी नरे पापसाचे घडे भोगणे पापते कर्म खोटे न होता मना सारिखे दुःख मोठे जय जय रघुवीर समर्थ। हे पयलीं घेतलो हो
हान तूं द्रव्य मेळयाती जाल्यार लोकांक द्रव्याचेरी मन दवरनाकात. स्वार्थ बुद्धी भोव चड आसूं नये. स्वार्थ आसका खंय परमार्थान स्वार्थ आसका. मगल परमार्थाची आड जर कोण येता तें चुकोवनच्याक हांव पळोवंक तेमी स्वार्थ आसका. जाल्यार कसले पाप करूं नये. पाप म्हळ्यार कसलें स्वस्वरुपाचें विस्मरण हेंच पाप. आनी आत्मबुद्धी लागीं मन वचचें आनी थंय वाटचाल करूं वचचें हो विवेक आनी हेंच पुण्य. हें लक्षांत दवरता. त्या दृश्टीन पण तें अचीव कशें करचें तें आमगेल वृत्ती तर जातली कशी. सद्या आमी प्रपंचांत गुंतल्यान ती तेमी ती सुख दुख्खांतू अशी हें गमता ती ते मॅरिनेट करतात न्ही कलेपुणी ताका मीठ मसाला लागता म्हणून तशी आमगेल मनाक सतत प्रपंचान दवरलेली न्ही ती तांची सुख दुख्ख मीठ मसालो सगळें निंबू सगळं घालून तांत आमी मॅरिनेट जाता असत आनी तेंच भितर थंय पर्कोलेट जाता. तेमीत आमी दुख्खच दुख्ख भोगतात. कसले करूंक वेळ आसना. तरी हांगा ताजें उत्तर म्हळ्यार रामनाम. रामनाम हें ताजें वखद. कसले आजकाल सांगता ती खंय लासच्या जाल्यार हान तूं हात बुडयात म्हणून गवा पिट्टान ताणें म्हळ्यार बोक्क्यान येना ती. तशी आमकां जर जाय दुख्खांतान भायर पडचें तांचे बाध जावं नये तरी कल करका सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी हो मनाश्लोक 10वो. दुःखाची स्वये सांडी जीवी करावी देहे दुःख ते सुख मानीत जावे विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे. जय जय रघुवीर समर्थ. सतत सर्व काळ राम प्रीतीन चित्त रंगोवंका. आता प्रीती खंयच्यान येवची. रामांत मन संलग्न जावंका. ही प्रीती खंयच्यान येवची कशी येतली. कोणाकय कोणा बद्दल एक मनुष्याक दुसऱ्या मनुष्या बद्दल दुसऱ्या प्राण्या बद्दल प्रीती कशी येता. तरी आमी तांकां सहवासांत रावल्यार मात्र येता. तर सहवासांत हांगा रामाचेर प्रीती करची म्हळ्यार राम तशें काय आमकां प्रत्यक्ष दिसना. तो कितकी वर्स पयलीं जावन गेला. तो सगूण दाशरथी पुत्र राम जाल्यार इवन निर्गुण राम तत्व आमकां दिसना जाल्यार ते आमगे देह चलयता हें आमकां कळटा. तर इतलो तो करता आमचे खातीर तावळे आमी सुद्दां थोडेपणी ताका एक नांव घेवेत न्हय प्रितीने होय की न्ही. कोणें आतां तुमकां सांगता ही प्रीती कशी येता म्हणून सांगूं जायना. राम नाम घेवंका ताचो सहवास जावंका. सहवास जावच्या कल करका प्रत्येक पयले आमी बळजबरीन नांव घेवंका. नांव घेवचें न्ही नाम घेवंका. नाम म्हळ्यार कशी ताका एक ताजें विज्ञान आसा नामाचें. नामांत विज्ञान केलें तर नामांतू प्रीत येवंका जाल्यार भाव येवंका जाल्यार ताका गोमटेची ताजे अक्षर सम उच्चार करता आनी ताजो नाद आसका. नाद म्हळ्यार कसलें गोमटी ताका केली पूण चाल आसका. चाल म्हळ्यार अशें न्ही श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. आनी हें राम नाम सूर करतना पयलें आमी बळजबरीन घेवंका लागता. तेवें जर सुरू जायना जाल्यार एक गम्मत सांग तुमकां. एक म्हगेल एक मैत्रीण आसा. तिगेल माई ही काणी सांगताली. ती अजिबात राम नाम घेवची खंयचेंय नाम घेवन तिका आवड नाशिल्ली. थोडें तिगेल विज्ञानाधिकान कल आशिल्लो वाचन मस्त आशिल्लें जाल्यार देवागेल नांव घेवची आवड नाशिल्ली. तर एक फंतां तिगेल आवसूगेल हें आयलें तावळें फोन नाशिल्लें पण एक कागद आयलें की आपणा भोव बरें ना जिवाक जाल्यार मगल तुजेर विश्वास तर हांव म्हाका मस्त नाम घेतालो गो जाल्यार आत्तां म्हाका नाम घेवच्या जायना. शरीर थकल्या मन थकल्या तर म्हजे खातीर म्हाका बरें दिसता म्हणून तुमचे नाम घे शिवाय म्हणून विचारलें तिणें कागदांत.
तावळ्याक पळया आवसून आवसूल प्रीती ती कशी तर तिन्ने बर जावंका म्हणून तिन्ने हिन्ने आवसूल खातीर म्हण नाम घेवचें सुरू केलें आनी तांत एक कळकळ आशिल्ली की ते आवसूक बर जावंका तर हे श्रीरामा मगल आवसूक बर करी हांव तिगल नाम घेतां हांव तागल नाम घेतां तुगल नाम घेतां अशी आनी ते नाम घेवचें सूर केलो बळजबरीने न्हीद येताली हें येताली पण अनुसंधान रामागल त्या वेळा जायनाशिल्लें कोणाल जातालें आवसूगल जातालें आवसूल जातालें आवसूक बर दिसका कशी करून तीन म्हजे खातीर इतलें केल्ल्या म्हळ्यार तिगल सहवास घडला जाल्यार नामात सहवास आत्तांच घडच्या लागला पण कसलेय कारणान का जायना पण नामात सहवास जावंका म्हणून तिने तें नाम आवसू खातीर घेवचें सुरू केलें आनी इतलें प्रचंड घेतलें दिवस रात्र नाम घेवचें सुरू केलें तर हगूर तिका बर दिसच्या लागलें कळ्ळें कोणाक घेतलें नाम घेतलें बर दिसच्या लागलें ते एक दारू पितल आसतात न्ही तांकां कल जाता पयलें कोणें पुणी ताण हाड न्हू पी कोण आग्रह कोण पिवच्या लायतात सान आसतना धरून ताका कल्लें कळना दारू म्हळ्यार कल्लें ताका जिंग म्हळ्यार कल्लें ताची नशी म्हळ्यार कल्लें कळना ताका पिवच्या लायतात पिना पड्या नवीन नाका म्हण दिसता जाल्यार बळजबरीन कोणें पुणी पिवच्या लायता किंवा कसलेय कारणान ते घेता ती आनी कड्डेर कल जाता की आपणाकच आवड निर्माण जाता म्हणून हांव आवडीन नाम घेवचें लागता तशें हांव आवडीन दारूड आसल्यार आवडीन दारू पिवचें लागता ताका आवडचें लागता कळ्ळें मागीर ती जिंग आवडटा ताका म्हणून घेवचें लागता आनी ताजे नंतर एक अवस्था येता ताका घेवंकच लागना ती दारू ताका सोडनाची ताका पक्कोन दवरता कंपल्सरी राम नामे म्हजो खिळवून ठेयले तशी जाता हृदयी भरले ओतप्रोत तशी तें राम नाम किंवा खंयचेय नाम जे चालू जाता न्ही ते दारूवारी ते आमकां सोडना पयलीं आमी ताका सोडना ती कड्डेरी आमी ते आवडीन घेवच्या लागता ती तावळी आमी ताका सोडना ती आनी तिसरी अवस्था म्हळ्यार तें आमकां सोडना आनी आमी तांकां सोडना एकमेकांक कशी पूरक जावन एक रूप जातात त्या नामांत जशी दारूंत एक रूप जाता ता जिंग ताका कल्ल्याचें पडना दुसरे कसले प्रॉब्लेम ताका कळना ती तशी आमगेले खंयचे प्रापंचीक प्रॉब्लेम्स न्ही ते प्रॉब्लेमशे दिसना तिची कळटा की हें फट्टी आस मिथ्या आस तर ताजे खातीर कलकोरकातांनी सांगल्या सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी ही प्रीती कशी येता तरी पयली जे आमी सहवास लागता म्हणून घेता ती जशी त्या हिने केल्लें एक पाच्चीने तें केल्लें मैत्रिणी गेली माई तिने आवसू खातीर म्हूण नाम घेतलें आनी कड्डेर कल गंमत जाली म्हळ्यार ती एक फावट गांव वचुली आवस कशी असो पळोवच्याक पळयल्यार आवस इतलें धडधाकट तरी अरे तूं बरी नाशिल्लें आतां एकदम बरी जाली वया म्हण एक दिसलें आपणाक नामा मीच बरी जाली म्हण ताळ तिणें म्हळें भय आतां एकदम ठणठणीत आस कडेन हगूर तिणें सांगलें तुगेलें नाम कशें चल्लें बरें चल्लें आसतलें भय बा म्हाका नामा शिवाय राबूं जायना मगल काम जाल्लें म्हणालें तुगेल्या नामान म्हाका मात्र बरें केलें न्ही म्हाका खरें म्हळ्यार कल्लेच जाय नाशिल्लें पण तूं अजिबात नामच घेनाशिल्ली ताजी तुका चटक लागता आनी मगल तुका आसक्ती आसा मगलान जीव गुंतला म्हळे खातीर हांव सांगलें म्हजे खातीर नाम घे आनी तुका पळय आतां राम नाम आतां तुगेल तिजोरी भरचें लाग म्हूण तिणें सांगलें आपणाक कल्लें जाय न्ही पण तुका जें आवडटा शेवटची श्वास आतां सोड नाका म्हण तशी तिका तरी हांव तिगेलें मरण पळयलें त्या बायल मनशे गेलें तिका नंतर कसलें कळनाशिल्लें सगळें विसरताली पण फक्त सतत रामनामांत आसली सतत नाम आनी भजन बस अशी आमगेल जावंका अशें आमी जावंका तेमी ती आनी ती प्रीत येता न्ही ते विंगड चाल लावन तेंच म्हणल्यार नाल्यार बोर जाता आनी राम म्हणची ना श्रीराम जय राम कडेरी दोन शब्दां तूं बरें अंतर आसता आनी ताजी चाली न्ही ते नमन्या गोमटो नाद येता आमी कशें सिनेमा पद गुणगुणटात न्ही
यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू ना जाने ना, माने तू ना माने ना, तेरा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. हो विचारजन्यता, हे श्रीरामा, मगल आणि तुगल नात आहे, जन्म जन्मांतरीचच रे. तर प्रीती सहज लागता. तर हांग समर्थ सांगता ती, सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी, दुःखाची स्वये सांडी जीवी करावी. आम्ही दुःखाचे, हे दुःख येता सुख येता, सुखामाग दुःख येता, दुःखामाग सुख येता, हे कळलेस. आमगेलेच गेल जन्माचे पहिले कितकी जन्म जाऊन हो जन्मायला, आणि आम्हीच त्या प्रॉब्लेम मागून घेतल्यात की आम्ही सोडयता ती. आम्ही कितले जणांक आम्ही दुखयलें आसा, तें कर्जशें आसा, किंवा कोणें आमच्याक अगदी बरें वागलेलें आसा, तें तांकां वसूल करून घेवच्याक ते लोक येतात. आमी ते परत फेडपाची कर न्ही, तांकां बरें करून पळय न्ही, तर ती येता ती, आनी ती आमकां म्हळ्यार आमकां तें कर्ज फेडका लागता. तशी एक परत फेड जाली, एक कर्जाचें एक इन्स्टॉलमेंट चुकलें अशी जेन्ना दुःख येतात न्ही, तर परत फेड ह्या दृश्टीन जर चालल्यार पळयल्यार आमकां आपोआप तें दुःख म्हूण दिसना, सुखय तशीच. आमी कले केल्लेलें आसतलें, तर सगळे संस्कार म्हळ्यार कले बरें वायट जी कर्म फळ आसा ती आमी भोगून चुकता. ती एक भोगून जालें, दुसरें भोगून जालें, अशी करून आमी हगूर 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 ब्लँक जायत वचका. देहे दुःख ते सुख मानीत जावे, विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे. तो राम, तो इतल परब्रह्म निष्काम तो हा, गवळिया घरी तो हा, गवळिया घरी. वाक्या वाळे अंध कृष्ण नवनीत चोरी. आणि तो कशी येता, राम किंवा हरी. हरी म्हणजे ते चैतन्य. रांगत रांगत येतो हरी हा. आपणा घार हृदयान जो येता न्ही, रांगत रांगत येता, म्हळ्यार क्रॉलिंग. अशें तें राम नाम घेतले लागून आपण हळू 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 त्या हृदयान थंय येवन तें थंय स्थायी जाता, स्थिर जाता, आनी कड्डेर आमी कौतुकान पळयता ती. लपत छपत येतो हरी हा, राजभुवनी. ताका बसचें आसा जाल्यार थंय हांव बसलां, तर तें सान चेरडाक पळोवन त्या मीक इतलें बरें दिसता की तो जावन ताका जाग करून दिता. यो बाळा हांगा सिंहासनाचेर बैस. नंदा सिंहा टाकून आपण बैसे सिंहासन. तर सापडला देवारी, देव मेळ्ळो. कशी धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या डोर हो, धरिला पंढरीचा चोर. त्या चोराक धोर न्हू आमच्या हृदयान ताका स्थानापन्न करता. म्हळ्यार कसलेंय दुःख जाल्यार ताजें सहज आमी पार पाण वता ती. कळ्ळें म्हळ्यार हांवें एक स्वप्नांत वाघ दिसता, भूत दिसता ती, कोण खावच्या येता, कोण हें करता, कोण बरें आमकां खावच्या घालता, भोव मोग करता ती, गेल्लेले मनुश्य येता ती, अशें सगळें. पण तें फट्टी आसता. तशी आमगेलें हांवें जागृतेची एक स्वप्न आसा, जी सुख दुःख आसता ती ताजी स्थिती आमीच वाडयता ती. तेमी ताजे विचार काण घालचे, आनी ते विचार अशी वचना ती, ता जाग कोणाक पूण दिवंका, ती रामनामाक दिवंका. तेमी ती सदा येता जाता खल्ले जेवता खाता सगळे वेळार समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करीके. आनी हो विवेक करका. विवेक म्हळ्यार कहलें, आती सुख येता दुःख येता, दीस टू शॅल पास, दीस टू शॅल पास, जाल्यार एकच वर्त म्हळ्यार राम तत्व. हो विवेक केल्यार ताल्ल्याक अनुसंधान दवरचें. कळ्ळें. तातल्याक अनुसंधान दवरल्यार आमगेलें. आनी दुःख म्हळ्यार देहाचे क्लेश जाता ती. खंय आतां आर्थरायटीस, म्हाका मस्त सगळें सांद दुखता ती, कल करता म्हूण कळना जाल्यार कल जाता हें
दुखत असेल मी ती, हां, शरीर व्याधी भोगही नाना, अंतबाह्य ठसठसे वेदना, तेची होऊनी इंधन प्राणा, नाम मुखातून येई, हेची मागणे देई, गुरुवरा हेची मागणे देई, काही न मागायाची बुद्धी, अखंड मजला देई, हेची मागणे देई, गुरुवरा हेची मागणे देई. तशी आमका देहे दुःख हे देहाच कसले जाल्ले की त्या वेळारी नामाच उड्या जाता, म्हणून त्या दृष्टीने ते सुख नव्हे आणि एक परतफेड झाली. आम्ही गल जन्मात किती की आम्हाला प्रारब्ध साचलेलं असं, एक कर्ज फिटले, एक इन्स्टॉलमेंट गेले, EMI भरले, EMI तशी ठरवून का. आणि सतत म्हणजे ह्या रामान तू सगळेच सेल्फ चार्जिंग असतं, तू रामनामाचे फायद्यातले सेल्फ चार्जिंग असं आणि कलेस त्यांची आमगल मनाची मशागत करता, नांगरणी करता. ताजे बी रामनाम हे बीज सुद्धा म्हणून काम करता. बीज पेरणा पडे त्या रामनाम सतत चालू असलेली त्या उद्दा सुद्धा घालता रोप येऊन का म्हणून. आणि कड्डेरी एका भगवंताचं बीज तू मनी रुजविलं, त्याचं येडं पिकं आलं माझ्या नाका कानातून. तशी नाका कानातून संबंध देह आणताना, देह बोल इंतानो त्या रामागल प्रीतीच्याशी ओसंडून वावता, झरी फुटता. झरी फुटता म्हणा कशी, एक पण सांगेल ते कशी झरी फुटता म्हणून. ते रामनामात झरी फुटका लागता. आम्ही भाईल्याने ना रामनाम घेत असं ती, आणि भितरल्यान तो तुझेच तू रे घेसी नाम तवे घेत असं अश करून जी मीपणाच हव पकडलेलं असणे ते सगळे ते वक्र नलिका म्हणतात ती पूर्ण क्लिअर जाता. आणि कड्डेर आप्यापीच जे रामनाम येऊनच्या लागतं नाही ते अजपाजप. खंचे वेळा तुम्ही बसून विचार करा, ते रामनाम चालूच असतात. मुद्दाम घेऊनच्या लागना, फक्त प्रीती रमचे चैतन्यान आमगल अंगांत रमचे, प्रत्येक रक्तात हेमांत रमण करचे आनंदाने. ताका राम म्हणतात, तो राम जाता. ते चैतन्याचे नाव राम म्हणून पडतं, ते सगळं काम करता. तरी हांगा आम्ही मना श्लोक पूर्ण करूया. ते म्हण समर्थ सांगता ती, सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी, दुखाची स्वये सांडी जीवी करावी. हांग विवेक वापर का, स्वये कश करचो विवेकाने, मग दुःख भोगून चुक्का. आणि हे देवा कुंतीने आणि कशी तुक मागले तशी, हां, तू दुःख दी माका म्हणून मागून घेतलं कल्यामुळे दुःख मिळल्यावर तू येता त्या खातीर. तरी देहे दुःख हे सुख मानित जावे. देहे दुःख कितलं जात की तिथली देहाची आसक्ती कमी जाता. नाक्क बाबा असलं रोग जर्जर नाक्का म्हणून दिसता. विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे. विवेक करका योग्य विचारांनी अनुसंधान साधका. हे कोणा खातीर मगल भितर बसला ते शाश्वत असं ताल्ल्या गेट कनेक्टेड. ताजो रेडिओ लावचो अगूर कितले ताजे वोल्टेज हें असं पळोवन आणि आयकत बसचे. ताका कसले हेडफोन लागना, कसले लागना, मन एकाग्र करून ऐकूनचे आणि गोमटे गुणगुणत बसचे. राम नामच नाही, गुमटीन पद ऐकूनची, गोमटे हें करचें जाल्यार प्रत्येक पण ते म्हणले की नाद मधुर जाता तें आयकूंक. तर तशी हें जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया. या हंतू विवेक वैराग्य निरूपण म्हणून असे समास चौथो, समास तिसरं थाय झालेला आमगेल भक्त निरूपण. म्हणा कळलें की आम्ही कोणाक गुरूंक शरण वचका. आता विवेक वैराग्य निरूपण हांतू विवेक आणि वैराग्य. आम्ही आनंद यात्रा म्हळ्यार प्रवासाक भायर पडले हय की नाही. तर खंयचेय प्रवासान वतना आम्ही कलेपुणी एक बिट्टी घेऊन वतात की ना, आमी सांगात ही बॅग भरून घेऊन वता ती. मात्र नाही आमकां साधन सामुग्री लागता. मध्य खंय रांदप करूं लागल्यार त्या दृश्टीन सुद्दां मागशी ते फिरकी तांबे म्हणून मेळटालो उदक भरू करून गोंयळ्ळे आमी वताले थोडे कलकल सामान घेऊन वतालीं. आतां कले हॉटेलार राबतात म्हणा तशें कले जायना. पण खंयचेय प्रवास वतना आमी मिनिमम आत्तान कल व्हरता ती ते टूथपेस्ट आनी हें जालें, पण कले ते सोप, ते पान्ना सोप, कळे टिश्यू पेपर्स आणि असले सगळे व्हरतात फकने लागल्यार म्हणून.
कळ्ळें हांवें. तर तशी आमकां कल्पनी साधन सामुग्री आमगेल्या प्रवासान जाय. ताची मुख्य साधन सामग्री म्हळ्यार विवेक आनी वैराग्य. विवेक म्हळ्यार कसलें, वैराग्य म्हळ्यार कसलें हें कळका. हें खंयचेय प्रवासान तूं मूळ साधन संपत्ती हां तशी परमार्थान तूं भक्ती मार्ग जावो, ज्ञान मार्ग जावो किंवा कर्म मार्ग जावो, खंयचेय मार्गार मुखार सरतना आमगेल्या पदरान तूं आमगेल्या गांठीक एक साधन संपत्ती लागता, कंपल्शन. तें आशिल्ले शिवाय मुखार वचूंक जायना. ज्ञानोबा माऊली म्हणटा ती, जे विवेकाची भाश नेण ती. विवेक म्हळ्यार कसलें, योग्य विचार. नेमकें आमी खंय भायर सरले, वचूं भायर सरतना तिकीट पुणी काडका, वय की ना. तिकीट काडच्या स्टेशनार वचका. तें कशें वचचें, कसलें मेळटलें, कितले घंट्यार ट्रेन आसल्यार कितले घंट्यार भायर सरका, हो सगळो विवेक. तशी प्लॅनिंग, विवेक म्हळ्यार कसलें, प्लॅनिंग. योग्य विचारान योग्य प्लॅनिंग आमकां कल करचें हें पुराय. तेन्ना जे विवेकाची भाश नेण ती, जे वैराग्याची शीवन देखती, थोडे पुणी आमकां पूर आत्ता म्हूण मनांत येतवे हें पयलीं पळोवंका. मस्त जाल्लें मेळ्ळेलें, आशिल्ल्यान समाधान मानून राबया. आनी नाक्का पुरो म्हणलेलें आमगेलें टुडेज कोटा इज ओवर. हें केन्ना पूण आमकां मनांत येता की हें पळोवंका. तावळ तें वैराग्य. जाल्यार थोडे जाण आसता ती विवेकाची भाश नेण ती, तांकां कांय ना. जे वैराग्याची शीवन देखती, ते कैसे नी पावती मज ईश्वरा ते. परमेश्वरूच म्हणटा गितेंतलें भाश्य हें ज्ञानोबा माऊलीन म्हणलेलें. ईश्वर सांगता, श्री कृष्ण सांगता, कशी तांकां विवेकय गोतनाची, ताजी हें ना, आगापीच ना. वैराग्याचें तर केन्नाय तांणी विचारू करनी. जाल्यार हांगा एक लक्षांत दवरका, विवेक, वैराग्य म्हळ्यार कसलें आनी विवेक म्हळ्यार कसलें. वैराग्य म्हळ्यार वैताग न्हय. मस्तपंत कल जाता. वैराग्य येता म्हळ्यार वैतागलेल्यार जाता. म्हळ्यार कसलें, मस्त बेजार हाडून नाका तरी हांव सोडूनच दिता, म्हाका नाका अशें कोणाचेर कोपून सोडचें. किंवा थोडे जाण वैतागान म्हळ्यार कसलें, दर फंत हांवें कसलें आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां फिश विश खावचो अभ्यास आसता. आमचे कडल्यान मस्त जाण खातात ते देहान खातात, पण ते मनान खावचें राबयलें, मनान राबोवचें जायना. फक्त देहान खावचें कंपल्सरी हांव राबयलें ना, खावचें ना. तें भये पोटी सुद्दां जाता, किंवा आमगेल्या गुरून सांगलें म्हणून जाता. आनी भंय म्हळ्यार कसलें, ज्या दिवस हांव तें खाता न्ही कसलें पूण वायट घटन घडटा बा, तांची मितीचें आसतलें, तें मीत सोडून दिवया ना बाबा, नाका खावचें म्हूण. हें वैतागू अशी. जाल्यार नामस्मरण पण कल जाता, घार केल्ले घार करतात, बाकीच लोक खातात, हांव मात सोडल्या. तावळ तें मना पासून ताजी आवडी वच न्ही, मना पासून पडटा न्ही, कल खातीर हें खावं न्ही, हें पडटा न्ही. आनी तें केन्ना पडटा हो प्रश्न स्वामीजींक विचारलेलो एक बायल मनशेन, की तुमी नाम अनुग्रह घेतल्यार तुमचे हांव तावळी कल करूं जाता की मस्त ताजें बंधन आसतात न्ही, आपणामीत जायना कसलें म्हळ्यार अशें नॉन वेज आनी सोडूं जायना, तावळें कल करचें, नाम घेवचें नाकवें तुमचल्यात हांव. तर तें म्हळ्यार नाम घेवंकाची, नाम हें आयुश्याचें पांय आसा, तें घेवंकाची. आनी तुमकां जर अशें दिसता तें सोडूं जायना, तर हेंवें घेयाती आनी तेवें घेयाती. पण आमी कल विचार करता ती, अयो नाम घेतल्यार कशी तें फिश आनी खावचें म्हणून खायनासन बसता ती. जाल्यार घरान करना, पण ताजे परमळ जे येतात न्ही, तें नामाचें लक्ष त्या परमळाचेर वतात. म्हळ्यार तुमगेलें नाम खंडीत जालें न्हय. तेमी तशी करूनाका ती. खावन तृप्त जालें आनी नाम घेत राबल्यार एक दिवस त्या नामान तितलें सामर्थ्य आसा. कळ्ळें मागीर तांत तूं परमेश्वरूच आसा, आमगेले गुरू तांत बसले ती, ते काळजी घेता ती. आनी कडेन हगूर हगूर आमकांची दिश्चा लागता, नाक्क बा कल दवरलें तांतूं, नाक्क तें खावचें, हांगा पळय कितलो आनंद आसा नामान तूं, अशें दिसता. आनी हगूर 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 आप्यापी सुट्टा. तें तशी सुटका. तो वैराग्यान दमन, इंद्रिय दमन म्हळ्यार कंपल्सरी केल्लें, वैतागून केलेलें, मना विरुद्ध केलेलें, आवडटे गोश्टी त्याग, हाका वैराग्य म्हणनात. हें वैराग्य न्हय. तर ज्या गोश्टींचो आमी त्याग करतात की ताजी आमगेली आसक्ती संपका.
आसक्ती म्हळ्यार जावंकाची हें संपता. मध्येच एक स्टेप कशी येता, मेळ्ळ्यारय जाय ग, मेळना जाल्यारय जाय ग अशें. तशें न्ही, आसक्ती समका आनी कड्डेर नाक्कबा तें म्हूण आपोआप सुट्टा. तर हांगा तांणी एक गोमटे दिल्या म्हळ्यार पिकील पान अलगद गळून पडटा न्ही, तशी आमगेली आसक्ती अलगद गळून पडका. कळ्ळें? त्या विशयाचें आकर्शणच समका, नाक्का म्हूण दिसका. आमी केलें महामृत्युंजय जप म्हणटा आसता ती. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां हांगा हांव कल मागून घेता तो म्हणटलो की पुष्टिवर्धनम, सुगंधीम पुष्टिवर्धनम. तरी हें त्र्यंबकम यजामहे, हांव त्र्यंबकागल पूज करता आमी, हां, सुगंधी पुष्टिवर्धना खातीर. आनी उर्वारुकमिव बंधनात, उर्वारुक म्हळ्यार एक ते हडड्ड भोपळे, ते हॅलोवीन कलकी आसता फॉरेनाक, तांणी पळयलें तें एक. तरी अक्षरशा इतलो हड्ड की ते वेलीक ताका वजन हें जायना, ते नेल्यार अशी राबता ती, पण ताजें कनेक्शन त्या झाडाक आसता आनी ते थंय उद्भव जाता ती, थंय वाडटा ती, करता ती, आनी ताजी पयलीं फूल येता ती, आनी कड्डेर तें फळ येता, आनी तें फळ हळू 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 पिकून ताजी इतलें बरें परमळ सुट्टा ती. थंयच्यान वचूल्यार भोव परमळ रंग गोमटो जाता, ताजो रंग गोमटो जाता, परमळ येता, सगळ्यांक परमळ येता ती. आनी एक पण तें इतलें पिकता न्ही, कोणें काडका लागना. तें अशें आसता, तें नुस्तें लुडकता आनी तें देंटाले थंय धूर जाता. जशें पिकील पान हगूर अलगद पळून वता, तें झाडाक सुद्दां कळना तें पडल्या म्हणून, तशी. हां, जाल्यार जितलें कांय तें जगता न्ही, तें पुष्टिवर्धन, सुगंध दिता, पुष्टी दिता. हां, तशी आमगेलें मन, जो पर्यंत आमगेलो देह आसली, आमी कशी म्हळ्यार वैराग्य म्हळ्यार हेंच जावंका तेंच जावंका म्हूण न्ही, पण आमगेलें जितलें कांय आयुश्य आसा देवा, तितली तुगल प्रितीन रमका हांवें, आनी ती प्रिती भरभोन भोन वांटका सगळ्यांक, सगळ्यांकय वांटका. कळ्ळें? अशें आमी जावंका म्हणून. तर हांगा वैतागून जी आमी सोडटा म्हणटात न्ही, ताजी स्मृती आमगेल अंतर्मनान घट्टी बशिल्ली आसता, मनपटलाचेर ती कायम आसता. त्या वेळार मनाची वासना, ताजे वेली वासना मनाच भितरी तळाक दब धरून बशिल्ली आसता. खंयचीय गोश्ट मेळना म्हणून भिवन सोडून दिवचें, लोक कल म्हणटले म्हणून हांव सोडटां सोडटां म्हणचें जाल्यार सोडूंक कांय जायना. हां, आनी तें खरेंची म्हाका म्हणून मना पासून दिसून पट्टून हांव सोडचें. ह्या सोडच्यांत आनी त्या सोडच्यांत मस्त मूलभूत फरक आसा. हां, कशें जमोवचें? तरी विवेका जोड दिवंका ताका आनी सद्गुरूंगेली कृप मेळोवंका. सद्गुरूंगेली कृप कशी मेळटली? नामस्मरणान मेळटा. हां, तें आदी अंत नामस्मरण, तें मल्टीपर्पज वखद आसता न्ही, तशेंच एक ट्यूब लायल्यार घेतल्यार तें खंय लावचें जाता. म्हळ्यार लाशील कडेन लायली तरी थंड जाता, पांय हुन जाता ती रात्री न्हिदतना, ताका तें घश्टील तरी बरें जाता, पोट्टान घेवचें जाता, पोट्टान थंडाय येता, कान्नाक घालूंक जाता. आनी कसलेंय म्हळ्यार इवन कसलेय भाजले कापले किटक दंश कसले, तशी नामस्मरण जावंका. स्मरण म्हळ्यार कळ्ळें की तावळी त्या हांतुरा बिलवारी की मना श्लोकान पळयल्यार सदा रामनामाची प्रिती मस्त वर्सान चेडूक जालें, तावळे आमी कशी त्या चेडणाक मोग करता ती. खंयचेय चेडणाक आवस करता, पण मस्त वर्सांनी घरांत सांज चेडले सगळींच मोग करतात. तशी आमकां त्या रामनामाची इतली आवड येवंका की ते प्रितीन अशी आंदुळका बिंदुळका तशी तें घेवंका. तें नामस्मरण सुरू केल्लें की आपेपीची गुरू येवन मेळटा. कल्या म्हळ्यार खडी साखर आनी मुंगळो, आमकां पुणी गोतसना खडी साखर खंय दवरल्या म्हणून. चिक्के ताजे धांकणे उगडचे भितरी ताजी गोडी त्या मुय्यांक कळटा आनी ताबडतोब मुय येवन लागता. तशी गुरूंक कळटा की हो चेडू कोण नाम घेतस पळोवया म्हणून.
ताजी गोडी तेमी ते येतात आणि ते आपणागल शक्ती घालून परत नाम दितात ताजे ते अनुग्रह ते शक्ती मेळटा शक्ती पात जाता हां आणि ताजे खातीर राम नाम घेवचें जाल्लें विवेका जोड दिवन जालें आणि सतत आमी खंयचे पूण किर्तनाक प्रवचनाक आजकाल किर्तनाची आवडी ना जाल्या सगळो दिवस ते मोबायलांत आमी तोंड खुपसून बसतात आणि खंयची रेसिपी कल करची खंयची वखद कशी करची ऐकून ऐकून आणि सांगून सांगून सांगतल्यांक बेजार येना आयकतल्यांक बेजार येना करतली कलकल्याच म्हूण आचरण करतली कितले काड घेतली डायबिटीस राबोवच्या हें घे तें घे तें घे 24 तास फक्त वखदान तुची रबची की कले पडटा खावंक आसुलें तशी तान तूं हाजी वेस्ट करचे पेक्षा कितले की किर्तन लागतात यूट्यूबाचेर आजकाल खंय भायर वचका लागना आराम आयकूनचे जाता ती आणि ते आमी टी व्ही कनेक्ट केल्यार घोमटें व्हड दिसता घोमटें जाता हां तो एक संतांगल सहवास वाणी सहवास तांगेल्या विचारांचे तरंगा सहवास हाच्यान आमगेल मन सुदारता संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळोनी जाय वासनेचे बीज जळवता आमकां वैराग्य येवचें शक्य कल्ल्या जायना आमगेली आसक्ती मस्त ती आणि वाळती वारी एक बाजून सोंड दिल्यार दुसरे बाजून लागता परत मस्त दिवसान कळटा ह्यो थंयची वखद लायिल्लें हांगात परत उद्भवल्या म्हणून तरी मुळा पासून वचची जाल्यार ती जळ वचका जळ वचल्यार कशी जाता की संतांगल सहवासान तूं तांत इतली ताकद आसता की ताज्यान आमगेले वासनेच बीज जळटा बीज जळना पडे कल जाता आमी रामनाम पयलीं सुद्दां घेतालीं मागीर संत कल्या जायती तरी मग राम नामी उपजे आवडी सुख घडो घडी वाढो लागे त्यावर ते संत मेळतात आणि रामनामाची आवडी निर्माण जाता हां अशी रामनाम हे अशी रामबाण वखद असं की त्या मनाचे शेताची सगळे तरेने मशागत तें करता नाम कळ्ळें आणि संतांगल सहवासू सतत मेळत राबता तावळी आमकां विवेकाची नजर मेळटा विवेक म्हळ्यार कल्ल म्हणून गोतच ना आमकां वैराग येता तांचे पयलीं ना तर पयलीं थोडें पुरो नाक्का इथे म्हळ्यार हाजी आवड इतली जाली की ते तांत कल दवरल्या नाक्का बातें वेळ घालूनचे फुकट म्हणून अशी ते तांची लिंक थुंडटा व्यसनाची लिंक एक व्यसन गेल्लें मनशाक दुसरें व्यसन जाय स्वामीच केन्ना सांगता ती तुमकां एक हांतान भायर पडचें सवय ताका दुसरें खेळणेशें दियात आमगेल्या गुरुपरंपरा चरित्रांत तसं चित्रापूर गुरुपरंपरा चरित्रांत खेळणे दुसरें दियात ते चाकू धरला वेचारडाने हात कापतलो ते दिना आणि कापून घेता त्यावेळी ताका विंगड कले खेळणे आकर्षण दियात तशी नाम हे इनिशियली खेळणेशें आसा ताजी इतली नामला वेड लागले नामाचे नाम निर्गुण निराकारक तशी ते सगुणे असता नाम आणि मर ना पडसुने त्या नामातले भाव आम सांगत येता जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तशें ते LIC पॉलिसी जेणे असतात न्ही तशी हांगा ते नाम आमकां जिंदगी आसतनाय मदत करता ती देह दवरना पडे मदत करतात आणि प्रत्येक कार्यांत मदत करतात म्हळ्यार कल्ले आमगेले आपदा बाधेना आपदा आपद येता आसता ती जाल्यार आमकां बाधना ती ढग आकाशांत येता ती वता ती मळब येता वता आमकां फरक पडतवे काय ना चिके काळोखसो जालो दिव लायलो तशी परत चिके कनेक्ट करून घेतलें देवा लेगीत संकट आयलेरी सम मार्ग दिसता ती सम चावे दिसता चाव्यो आनी तुले की लावन पळोवची प्रॉब्लेम येना पडत खंयची पूण लागताची लागता जाल्यार हांव करता मुख्य म्हळ्यार हें वता संत मेळ्ळे सद्गुरू मेळ्ळो हांव पयलीं सुद्दां नाम घेतालें न्हय कोणाकी खातीर तिने घेतिल्ली ते आवसू खातीर म्हूण नाम ती घेताली जाल्यार कड्डेर आवसून तिका सांगलें हें नाम तूं आतां घे तावळी तिगल शक्ती तिका मेळ्ळी शक्ती मेळ्ळी तशी गुरूंगली संतांगल शक्ती मेळटा आनी हे ते रामनाम संतांगल गेली तर भेट कर येतात ते गुरू लागता न्हू आमगेल तना मनान ते नाम रिपता आनी आमगेल विचारांची दिश बदलता म्हळ्यार आमी प्रपंचाभिमुख आशिल्ली सगळो दीस प्रपंचात विचार करताली
मग बामणाल कशें जावचें, अजरांत कल करचें, फाय कल करचें, नाश्त्याक कल करचें, हेचे विचार कडेन फाय खंय वच्चें असो तर तिकीट काडलें हांवें, हें केलें हांवें. आतां आमगे आनंद यात्रा चालू असो हाजे कोणाक कलेन पड न्ही. मस्त फंता हां, हगूर 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 एक नाकबा तें म्हणून गारबा तें माशलें न्ही वचून बरी. तें मस्त म्हापशी एक मायेन थंय माशली एकी वता हड्ड माशले सांगात घेवन आनी ताका उद्दा खंय आसा म्हूण कळटा. तशी आमगेले जावंका जाल्यार आमी नेटान मुखार वचका. हे आतां विवेका नजर आनी वैराग्याचें आचरण आसता म्हणून सांगता. विवेकहीन वैराग्यासून उपयोग ना. म्हाका वैराग्य आयलें नाकबा तें म्हणून हें सोडलें तें सोडलें जाल्यार विवेक ना. अरे वा म्हगेलें व्यसन सुटलें म्हणालें. हां, पण मुखार कल्लें तुमगेलें ध्येयच ना जाल्यार तो मोकाट सुट्टा. वैराग्य आयल ताका म्हळ्यार हें नाका एक नमने नैराश्यांत वता ती थोडे जाणां वैराग्य येवन. ह्यो कसले उपयोग ना. तशी ना, पॉझिटीव वैराग्य जाय. म्हळ्यार आतां म्हाका कोणें कंपल्शन करून हांव सोडली, हांव मना पासून सोडलें जाल्यार ताची जागा वॅक्युमान घेवं नये, नैराश्यान घेवं नये. तर तें कल्ल्यान भरका, पॉझिटिविटीन भरका. पॉझिटिविटी म्हळ्यार कसलें, नाम ही पॉझिटिविटीच. बरी काम प्रत्येकांगेल सेवा करची, ती रामागेल सेवा कळ्ळें. आनी रेग्युलर आमगेलें कसलेंय हें प्रेझेंट टेन्सान जगचें, प्रेझेंट टेन्साच मात्र विचार करचो, हें सगळें पळोवंक लागता. तर आतां आमी तशी विवेक आस आनी वैराग्य ना तावळें कसलें जाता. वैराग्य आस पण विवेक ना तावळी विवेक ना जाल्यार कसलें जाता, आमी मोकाट सुट्टात आनी कल्लेपणी करतात अशें जाता. म्हळ्यार निराश जाता ती, डिप्रेशनांत वता ती वैराग्य आयल्यार. पण तांकां विवेक आसना. जाल्यार विवेक आसल्यार विवेकाची नजर आसता नाल्यार कुर्ड अशें जाता तें वैराग्य. ताका मुखार कल करची म्हणून ही गेट्स लॉस्ट. जाल्यार एकेकांक विवेक आसता म्हळ्यार सगळे नमन्याचे शास्त्र कोण पिल्लेले आसतात. ज्ञानान फुगिलो फुगून राबता तो. जाल्यार कसलेंय ताजें आचरण ना, आचरण करना ती, नाम घेना ती. म्हाका म्हाका सगळें बत्तस तेमी कोणा विचारचेंय ना, कसलें करचेंय ना. हां, तेमी ती कल जाता विचार आनी आचार हांकां मेळा मेळना. सगळें दांभिक पयशाचे लोभा खातीर किर्तन करतले लोक पळयले थंय. मान धन कितलें दितली हाजेर तांणी वच्चें की ना म्हणून हें आसता. अमूक कितलें जायी 1000 दिल शिवाय आमी या ना ती, शिवाय ते पेटीवाल्याक तबलेवाल्याक विंगड दिवंका अशी सगळें केल्ल्यार लक्ष कितलें मेळटा. एक कडेन तर हांव पळयलें 4-5 कडेन एक बूक कोन्न दवरताली. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल दत्त जयंती आसली, 5 कडेन दत्त जयंती दिसती किर्तन बूक करची आनी कड्डेरी ती किर्तन एकळेक त्याची वेळार एकळेकच करूं जातलें दत्तात्रेय आसलें तो ना. जाल्यार सांगतनाच कशें सांगचें, तूं करशी गो थंय किर्तन अमूक कडेच. हां, 1000 रुपया दितात खंय, अगो थंय 2000 रुपया दितात थंय वच न्ही. म्हळ्यार आमी वच्चें 2000 रुपया खातीर किर्तनी वच्चें. हो विवेक न्हय, हो विवेक न्ही. तो विवेका नजर आसता. म्हळ्यार वैराग्य येना पळय पडटा खातीर किर्तन रे 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 करूं नया. तर खरेंच भक्ती भावान जर तुमी करता ती जागा तशी घेता. आतां आमी वाचून पळोवया भोग अमटेसें. समर्थांनी हांगा 8 ते 11 ओव्यान तूं विवेक आस जाल्यार वैराग्य ना हाजे दुश्परिणाम सांगल्यात. ताजे नंतर तांणी 12 ते 20 श्लोकांत विवेक आनी वैराग्य हाजो सुमधूर समन्वय कशें करचो तें सांगल्या. वैराग्य म्हळ्यार तांणी गोमटें इतलें सांगल्या एखाद गोश्टी शारिरीक गरज समटा. आनी विवेक म्हळ्यार कसलें की मनान त्याच गोश्टी चिंतन करचें राबता. म्हळ्यार आतां हांव तेंच एग्जाम्पल सांगता. नॉन वेज हांव खातालीं आतां सोडून दिलें जाल्यार एक समतें खाय न्ही केन्ना पूण खावंका अशी तेजी अतृप्त भावना आसता ती व्हरता.
जाल्यार विवेक आयलो की विवेकान कळ्ळें जाता की ते खावनशे ते देहान जाल्ल्यांचे देहान सुट्टिल्ले आसता जाल्यार मनान ता चिंत नाही राखता तो विवेक आनी ताजी जोड घालता अशें तांणी दिल्या. हो चौथा मी आता बराबर वाचा अर्थ सगळं सांगला. हां, श्रीराम महद्भाग्य हातासी आले परंतु भोगू नाही जाणितले तैसे वैराग्य उत्पन्न झाले परी विवेक नाही. विवेक ना वैराग्य उत्पन्न जाल्लें. हां, म्हळ्यार इंद्रिय दमन जाल्लें जाल्यार विवेक ना. तावळे कळ्ळें जाता वैराग्य उत्पन्न जाल्लें म्हाका हें कंपल्सरी हांव कलकी बंद केलें पण म्हणल्यार विवेक ना. तावळे कळ्ळें जाता दुसऱ्यांक मेळटा आपणाक खावच्या मेळना म्हळें एक नमुन्याचें आदळते आफळते कष्टी होते दुःखी होते ऐकते देखते येते वैराग्य तेणे नाना प्रपंचाच्या ओढी नाना संकटे साकडी संसार सांडून देशधडी होय तेणे. हां, तर वैराग्य जर तर खरे आयले तर चिंतेपासून सुटला पराधीनतेपासून पळाला दुःख त्यागे मोकळा झाला रोगी जैसा. आता रोग एकल्याक रोग्याक रोग गेल्लो दुःख ना जालें जाल्यार ताजो अर्थ अशी न्ही की तो हेल्दी जालो. तान हेल्दी जावंका न्हय म्हळ्यार तो झिरोचेर आयलो रोग ना जालो तागेलो पण आत्ता मुखारी आनंदा वाटेक तान लागता थंय विवेक जाय नाल्यार परत परत त्याच अंत पडता तो त्याच आसक्तीन परत पडू शकता. हां, तर असले लोक आयदर कळ्ळें जाता वैराग्य आयिल्ले लोक मन मारून घेवन जगतात. नाक ते भोंगो कोण करचें ते खटपट सोड दी कृष्णार्पण म्हण अशी सोड दितात आनी तें कळ्ळें जाता मन मारून जगचें अशीच मागीर लोकांक सवत बसचें अशीच ह्या देशांत तूं सगळे दुसऱ्यांक फसोवनचे आयले ती अशी पळय हांवें फसलो आतां फसलेल्याचे उडास एक सम काडचें आनी मनान तूं जेरून घेता बसचें स्वताकय क्षम करचें ना दुसऱ्यांकय क्षम करचें ना अशी नमुन्याचें तेमी मरण मान जगचें आनी दुसरें कळ्ळें की मोकाट जगचें. आतां हांव सगळें सोडून दिलें सगळें बंधन जुगारलें ती म्हाका कळ्ळें नाका तें हे मन माझं गुरु अति नाठाळ नाठाळ तसं तन हे आजारी आणि म्हणूनही बेजार. एकूण कळ्ळें बेजार. हां, आता राहिलं ते धन ही तो लक्ष्मी चंचल तिने बुद्ध्या पसरला आहे मोठे माया झाले. हां, त्यावेळी असे किती अडथळे तुझ्या माझ्या वाटे हांव जर जपा बसली हांव जर ध्याना बसली हें सुद्दां ध्यान करूं एक सम राम नामच घेवनचेच न्ही तें आपोआप चालूच का पण यू गेट कनेक्टेड विथ लॉर्ड. ताका आमगेली कसली डिफिकल्टीज ती सांग का. हे मन माझं गुरु गोरव असतात न्ही नाठाळ ऐकना ती नास धूस जातात मोकाट जाल्या मगल मन तसं तन हे आजारी आणि म्हणूनही बेजार ते सुणी पळय खंय खंय वतात घाणीन तूं तोंड घालतात अशी तशी जाल्ल्या मगल मन खंय खंय वता नाक्क जाल्या गोश्टींत इंट्रस्ट घेता आणि ते लावन घेता आपणाक तशी शरीर आजारी आणि म्हणूनही बेजार. बरं राहिलं ते धन ही तो लक्ष्मी चंचल तिने बुद्ध्या पसरले आहे मोठे मायाजाल. असे किती अडथळे तुझ्या माझ्या वाटेवर डोळी आलीसे अंधारी आता दिसणारे पार. गुरु सांगतात नाम घे विश्वास धरी नाम घे ओके म्हणून नाम घेवच्या लागली. हां, हो मग स्वताल अनुभवस आणि तान भायर काडलें म्हाका मग सद्गुरून तू तो बैसला पल्ल्याड लेक बुडते अल्ल्याड. तू कले दिसता हांवें हांव बुडतं असं तुगेलं नाम घेतची तुझ्या नामाचा भोपळा तिने कंठी बांधी येला त्याचे बंध तोडावया लोभ सुसरी तयार. लोभाचे मगरी असतात ती क्रॉकोडाईल्स. हां, त्या हाज्याने आम्ही जे भोपळं बांधला न्ही ताची दोरी थुंटोवच्या तयार. तर हां नुसतें स्वामी म्हणून वद्रकी स्वामी पावता ती कळमें. माय बापा धाव वेगी मला भीती रे वाटते नाम भोपळा धराया तुझी ताकद मागते. कल मागून घेतलें साधिकेन कल मागून घेतलें नाम भोपळा धराया तुझी ताकद मागते. हांव वैराग्य दी म्हणना हांव विवेक दी म्हणना सगळं कल्याण येता एक नामस्मरणान येता तो सुद्दां भोपळो मदल्यान ताण घेवच्याक लोक तत्पर त्रास दिता आसत म्हाका
धाव घाली विठो आता, पाहू नको अंत आता, पाहू नको अंत. बडवे मज मारती ऐसा, काहीतरी अपराध. कसलं मग अपराध झाला तर तू येऊन मागता रे म्हण ही प्रार्थना करची. तशी विवेके विण वैराग्य तरी अविवेके पळय हांगास नाना प्रपंचाच्या ओढी, नाना संकटे साकडी, संसार सांडून देशदडी होय तेणे. चिंतेपासून सुटला, पराधीनतेपासून पळाला, दुःख त्यागे मोकळा झाला, रोगी जैसा. हा आता रोगी शून्याचे राहिला, रोग गेलता गेलो झाल्या. आत्ता ताका पुष्टी तुष्टी, तुष्टी म्हणा आनंद समाधान, पुष्टी तुष्टी हे सगळं येऊन का सम पहिले वारी भूक का ना जाय तो मोकाट जाता. परी तो होऊ नये मोकाट, नष्ट भ्रष्ट आणि चाट, सीमाच नाही सैराट, गुरु जैसे. गुरु म्हणा गोरव तांकां अशी हें कर न्हू एक मार न्हू पेटयता ती. हे विलन्स जे असतात ते दाखयतात पिक्चरान. ते शेतान तूं पेटत बरें भरलें शेतच आनी ते गोरवांक घालतात तांतूं की ते सगळें नास धूस करून सोडता वाटेल तशें करून. तशी विवेके विण वैराग्य केले, तरी अविवेके अनर्थी घातले, अवघे व्यर्थच गेले दोहीकडे. ना प्रपंच ना परमार्थ, अवघे जिणेची झाले व्यर्थ. हें इतलें कल्ल्या केलें वैराग्यानी. विवेक करनी पण वैराग्य कल खातीर अंगीकार केलो. मस्तीतलें सोडून दिलें, कोप सोडलो हें सोडलें कल खातीर. तरी आमकां कलेपणी पॉझिटीव मेळका म्हूण जाल्यार विवेक ना, खंय ध्येय ना आमकां. कोणागेलो आमी संगत घेयनी, नामाची संगत धरनी तरी कल जाता. ना प्रपंच ना परमार्थ, अवघे जिणेच झाले व्यर्थ, अविवेके अनर्थ ऐसा घडला. का व्यर्थची ज्ञान बडबडिला, परी वैराग्य योग नाही घडला. म्हळ्यार जैसा काराग्रही अडकला, पुरुषार्थ सांगे. पुरुषार्थ कर का हांव येवं करतलो हांव तें करतलो, स्वताच कारागृहान जैलान तसं. हां आणि थंय न्हू मस्त ज्ञान बडबडता व्यर्थ ज्ञान. तशें आमगेल्या विचाराचे हातूं आमी कसली ही तर घर कसले ही तर कारा. फळ विशाल मिळते खाया. तशी ते हें की पद असता तूं आकाशी झेप घेरे पाखरा, घर कसले ही तर कारा, फल विशाल मिळते खाया, सुख लोलुप झाली काया. तशी मस्त ज्ञान मेळयलां म्हाकाच बरें दिसलें. आंगार रोम उबरता. हांव कितलो ज्ञानी जालो, PhD जालो, दंभ फुगलो, बेडूक फुगून फुगून बैलसो जालो. आनी व्यर्थ ज्ञान म्हाका शिकिल्ल्या लोकांक कळका म्हणून हांव बडबडतो पडटा जाल्यार म्हाका स्वताक वैराग्य योगूच येयनी. जशी हांव स्वताक बांदून घेतल्या कारागृहांत आनी लोकांक पुरुषार्थ सांगता. लोक सुदारता सती पण हांव सुदारना. तशी वैराग्य विण ज्ञान तो व्यर्थची स्वाभिमान. वैराग्य ना जाल्यार लोभ दंभे घोळसून कासावीस केला. श्वानाक सुण्याक बांदून दवरल्या, भाव भाव वो वो करता, ताका खंय आंगार वचूं येना. तो मालक सांगता भिवू नाका, ताका बांदून दवरल्या, तो कल्ले करना नुस्तें भुंकता म्हणून. तशी जे अगदी हातूं मस्त ज्ञान जालेले असतात न्ही पण वैराग्य असना, तसल्यांक स्वार्था खातीर पैशा खातीर कल्ले करतात आनी भुंकील वर सुण्यान भुंकील वर भुंकत राबतात. तैसा स्वार्थामुळे थिंके पराधिक देखो न सके स्वाभिमाने. दुसऱ्यांक कलें बरें मेळ्ळें की हक्क हे आयलेची मत्सर आयलो, द्वेश आयलो, अभिमान आयलो. हांव इतलें शिकिलो, तो कल्ले शिकना जाल्यार म्हजे पेक्षा ताका पगार बरो मेळटा. ताणें म्हाका माथ्यार हाण बसयलो कोणाक की हांव सिनियर आशिल्लो, असे सगळे विचार येतात. हे एके विण एक तेणे उगाच वाडे शोक. आता वैराग्य आणि विवेक योग एका. वैराग्य आणि विवेक हा जर मेळ जमल्यार विवेक नजर दिता, दृष्टी नजर. पण ताका पांय ना ती, नुस्तें विवेकाक पांय ना ती. पांय म्हळ्यार कलें आचरण करूंक जायना ताका. वैराग्य हें एक्चुली आचरण करचें, पण ताका वैराग्याक नजरेची हें जाय. ताणें सांगिल्लें एक पांगळेस एक आंधळेस. ताणें दोगां जाणांन एकमेका समन्वय केल्यार कल जाता. विवेकाक वैराग्यान कुर्ड आशिल्ली तरी ताणें विवेकाक फाटीर घेतल्या आनी विवेक ताका
वैराग्याक रस्त दाखयता कला मागीर ताका नजरच आनी वैराग्याक पांय आसा चमकूनच्याक तो चमकून येता विवेके अंतरी सुटला वैराग्ये प्रपंच तुटला तशी ती अंतर थावन विवेकाने नाकबा हें उपयोग ना म्हणून भितर थावन तें चिंतन सुटलें आनी वैराग्यान कल केलें जें दृश्य आसा तें सुटलें वैराग्ये प्रपंच तुटला तेमीत कल जाता अंतर्बाह्य मोकळा झाला निसंग योगी जैसे मुखे ज्ञान बोले तैसीच सर्व क्रिया चाले म्हळ्यार कल जाता समन्वय जाल्यार आमी जें सांगता ती तेंच आमगेल्या आचरणांत येता कळ्ळें म्हळ्यार आमकां समज कळटा कशें केल्यार कशें जाता म्हण प्रॉब्लेम्स येता ती आमकांय येता ती सगळ्यांकय येता ती तशी जैसे मुखे ज्ञान बोले तैसेच सवे क्रिया चालतात सांगा ती तशी क्रिया सुद्दां दीक्षा देखोनी चकित जाले सुचिश्मंत तांगेल कितले चलता कितले प्रगती जाता अध्यात्मांतून तें पळोवन अशी ते हाणें दामाजी पंताक पयशे दिवच्याक तो म्हारगांव उचलेल की विठोल ताशी घळघळ 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 मोर उमटिल्यार तो राय अशी तोंडां बोट घालून अचंब जावन पळयता तशी लोकांक गेली हें कसले नमुन्याचें देवागल हें सामर्थ्य गुरुंगल सामर्थ्य म्हण दिसून ही दीक्षा कसले नमुन्याचें अनुग्रह गुरुंगल कृप बा म्हण दिसता दीक्षा देखून चकीत जाले शुचिश्मंत म्हळ्यार बुदवन म्हणून घेतले असल्यांक जास्ती शिक्क न्ही जास्ती ज्ञान ना जाल्यार कसले नमुन्याची कार्य ती करतस कशी करतस कशी गुरू करून घेतस हें पळोवन आश्चर्यान तोंडां बोट घालची वेळ आयली आस्था नाही त्रैलोक्याची असले मनशाक त्रैलोक्याचे आसतना स्थित बाणली वैराग्याचे स्थित झाले वैराग्य यत्न विवेक धारणेची सीमा नाही प्रयत्न विवेकाप्रमाणे प्रयत्न कर्तव्यचे वैराग्य येईल मी ती चलतवचे आणि विवेकाची धारणा तर ते कलकल करतात ते लोक ज्यांक विवेक आणि वैराग्याची समन्वय जाला कोणाल मनान तू धनान सगळें तावळी ते कशी तांगेल वेळ वता संगीत रसाळ हरिकीर्तन ताळबद्ध तानमान प्रेमळ आवडीचे भजन अंतरापासून भितर थांब ते भजन येता आवडीचे तत्काळची सन्मार्ग लागे ऐसा अंतरी विवेक जागे वक्तृत्व करिता न भंगे साहित्य प्रत्ययाचे जेन्ना ते मनुष्य उल्लोवच्या लागता हरिकीर्तन करच्या लागता तावळी तिगल सांगच्यान ते नमण्याचे आंतरिक प्रत्ययाचे ज्ञान असता तिगल किंवा तागल्या प्रत्ययाचे अनुभवाचे ज्ञान असता प्रत्यय आईल असता तर त्या प्रमाण कॉन्फिडन्स असता सांगतना सन्मार्गे जगास मिळाला म्हणजे जगदीश वळला मग जगाच्या लोकांक इतले सन्मार्गान तो सगळ्यांक सेव करता की ताका प्रत्यक्ष कळता की तांच्यान तोच परमेश्वर आसा म्हणून तो तांकां अंडरस्टँड करूं शकता ही कॅन वेअर द अदर शूज अँड वेअर द शू पिंचीस ते बरोबर कळटा कळ्ळें म्हळ्यार अशीच ते योगी जावन नुस्तें ध्यान करून वयर वचुलेले आसना ती सिद्धी मेळोवन तर हे साधक डावन ट्रॉडन तो गूच हातूंत येवन करतले असतात कळ्ळें तर सन्मार्गे जगास मिळाला म्हणजे जगदीश वळला तशी ते सगळं जगदीश तांकां हें जाता बरें जाता प्रसंग पाहिजे कळला कोणी एक प्रसंगावधान साधून तो साधू सगळ्यांक सन्मार्ग दिता आता उरलो उपकारात उरता म्हळ्यार संत आमगेले संत तुकाराम आनी तांकां आत्मज्ञान जाल्लें जाल्यार तांणी व्यवहार सोडिशिल्लो तर प्रत्येकाक त्या केसा प्रमाण ते साधन सांगताले तांगेल मनाच्या अवस्थे प्रमाण साधन सांगताले ज्ञानयोग सगळ्यांक जमना तशी हें भक्ती मार्गय सगळ्यांक जमना कोणागेल पिंड ज्ञानयोगाच आसता तांकां ते सद्गुरू ज्ञानयोग सांगता ती करी म्हणून ध्यानाक बैसत कोणा ते जमना तांकां कल करता ती ज्ञान हें भक्ती मार्ग सांगता ती आनी कर्मयोग सांगता ती तर कर्मयोग आनी भक्ती मार्ग म्हळ्यार कळ्ळें कर्म केल्लें ताजें फळ ताबडतोब समर्पण केलें की कर्माचें फळ दिवन सोडलें म्हळ्यार की ना फळाची आशा तेमी तें ताजे भोगच्याक परत येवंक म्हणना काम जाल्लें आमगेलें तशी प्रसंग पळोवन वागता ती त्या प्रमाण गायड करता ती तांगेल गरजे प्रमाण लोकांकय गायड करता ती तांगेल कशें आसता प्रखर वैराग्य उदासीन तो मनुष्य श्री समर्थ तशें आशिल्लें
तांत वैराग्य आणि विवेकाचे गमटो समन्वय सगळे कड वचून तांकां सगळे लोक मान दिताले आणि सगळे जाण मानताले. तांगेले सगळे तांणी वट्टू केले. लोक कशे केले ह्या जोरार केले. प्रखर वैराग्य उदासीन तांगे स्वतालेच वर्णन आसतलें तें. प्रखर वैराग्य उदासीन आणि तांगेले मात्र न्ही, तांणी जे जे शिष्य निर्माण केले, वेण्णा स्वामी, आक्का स्वामी आणि हो कोण कल्याण स्वामी, स्वतः भगवान श्रीधर स्वामी, हे सगळे आत्ता मकरंद बुवा रामदासी म्हणायले ती कशी म्हणे प्रखर वैराग्य उदासीन प्रत्ययाचे ब्रह्मज्ञान स्नान संध्या भगवत भजन पुण्य मार्ग विवेक वैराग्य ते ऐसे नुसते वैराग्य हेकाड पिसे. हेकाड पिसे म्हण कले अशी कले तक कले करू शकना ते पिशी लागील बरी सगळ्याचे एक्स्ट्रीम. शब्द ज्ञान येळील असे आपणची वाटे म्हण कल जाता. प्रखर वैराग्य अलिप्तता निर्लोभ अनुभवान मुरलेल ब्रह्मज्ञान भगवत भजन इत्यादी पुण्य मार्गाचे आचरण हे सगळे खंय की विवेकयुक्त वैराग्य अशें आसता. जर नुसतें वैराग्य एक कल्लीपणाच पिश्शें ना बा हांव कलकी थोडे जाणां ते कलकी वेज जीज म्हणून करतात बा ताका कलकी म्हणटा ती कल्ले चपात खावंच ना, शीत जेवंच ना, हें खावंच ना, तें खावंच ना, नुस्तें भाजी खावंची काय, नुस्ती भाजी खावंची. म्हाका गोत ना तसले करतले आसता ती जाल्यार अशें एक नम्या ताजें पिश्शें म्हळ्यार खंय वचून तरके तुमी एडजस्ट जायना ती. तांणी कोणाल घार वचूल्यार तांकां कल्ल कोण वाडी येदो म्हणून होस्टाक हें पडटा प्रश्न पडटा हांकां कल्ल वाडची बा म्हणून. आनी मनान तूं तांकां विवेक आसना, नुस्तें वैराग्य आसता. तांकां आग्रह करून दिल्यार तांकां खावंचें आसता. पण पयलीं दोन नाटक करतात की ना हांव हें खायना तें खायना तें खायना हें खायना तें मागीर कोणें तांकां ऑफर करना ती. तशी विवेक वैराग्य ते ऐसे नुसते वैराग्य हे काढ फिसे शब्द ज्ञान येळील असे आपणची वाटे म्हणून विवेक आणि वैराग्य तेची जाणी जे महद्भाग्य रामदास म्हणे योग्य साधू जाणते. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे विवेक वैराग्य नाम समास चतुर्थ श्रीराम. आता हांगा आमी अनेक अध्याय सुद्दां करुया. अनेक समास तो म्हळ्यार आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन जावंक काची. आत्मनिवेदनान कल जाता की 3 नमुन्याचे आत्मनिवेदन असतात. एक देहाचे स्तरार असता जडाचे आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन म्हळ्यार अर्पण कोण सोडचें स्वताक. आणि चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार कलें आमच्यांत जे हेंच अंतर्यामी एक परमात्मा नटला हें सगळें तर आमी सगळे ताजेची अंश हें लेखून आत्मनिवेदन करचें. मगल म्हूण कलें ना. जे करता तो सगळो मगल अंतरात्मा करता. हांव करना ही जी भावना आसा. आनी जे जे वस्तू दिसता दृश्य सगळें म्हाका मेळटा हें देवान म्हाका वापरचे खातीर दिल्या. आनी ते सगळे तेमी आनी बरबऱ्यो वस्तू दिल्या ती तेमी एक नमने देवाल प्रिती. तरी हांव मगल हो देह सुद्दां ताणेंच दिलेलो आसा म्हण हो देह माईक म्हण तोवे अर्पण करचो. हें दृश्याचें आत्मनिवेदन. चंचळाचें आत्मनिवेदन तेंची की सृष्टी अंतर्यामी एक परमात्माचें आसा आनी सगळे हे जीव ताजेच अंश. तेमी चंचळ जरी आसलो आत्मा तो आत्मतत्वाची सगळं करता. हांव करना. तेमी त्या राह्याक त्या अंतरात्म्याक शरण वचचें. हें चंचळ आत्मनिवेदन. आनी चंचळ आत्मनिवेदन केलें दृश्य आत्मनिवेदन केलें तरी ते जे उरता थोडे कलकी उरता तें निश्चळ आत्मनिवेदन. देवा म्हाका तांत एक जावंचें आसा. म्हाका तुगेल राम तत्वान म्हाका दुसरें कसलें नाका. म्हाका तुगेल रामा चरणान म्हाका हें करी म्हूण कळ्ळें. तशी एक गहन सूत्र हांगा आत्मनिवेदनान पयलीं तांणी सांगल्या. हें सगळें सृश्टी निर्माण जाली म्हळ्यार कशी जाली आमकां गोत आसा. एक हांता न्हू तें मूळ माया आयली वायुरूप आनी ती गुणक्षोभिणी म्हळ्यार गुणांक कन्सीव केलें तिणें त्रिगुण आनी तांत पंचमहाभूत सुद्दां आशिल्ली आनी तांता न्हू प्रचंड स्फोट जाला. ओम तांतूं 3 भाग भायर पडले. खंयचे प्रचंड उर्जा म्हळ्यार एक नमन्याक तेज चैतन्य भायर पडलें. दुसरें कल्लें भयंकर व्हड नाद आशिल्लो ताका. ताजी गाज अजुनी आयकता. ते सुर्या गेले ओंकार ताजे कोणकी हें केल्लें मस्त
सायंटिस्टांनी ते रेकॉर्ड केल्या. ते एक फंत आयिल्ले सुर्यागेलो आवाज कशी आसता, समतांत ओंकार आयकता, ओंकार आयकता सुर्याल परिभ्रमणांत. तशी प्रत्येक ह्या सृश्टींत तो ओंकार भरला. आणि रंग रंग भायर पडले, 7 इंद्रधनुशी रंग. तशी हें जे भायर पडलें आनी एक साक्षी स्वरूप परमात्म्या गेले असले सगळे भायर पडले. तावळी तांणी हें सांगलें, ते एक ओंकारांतल्यान इतले भायर पडले. हांगा समर्थान एक गहन सूत्र सांगलें की आतां हे इतले तांथां शास्त्र भायर पडली त्या ओंकारांतल्यान. तशी जशी वट्टान म्हणचे हे शब्द अक्षर, तालव्य म्हणटा ती कडेरी भितरल्यान काडचे अशें जे आसा ती 16 मात्रा आनी कितली एकूण 52 मात्र आसा ती. बाकीची व्यंजन थोडे 16 मात्रा आनी बाकीची व्यंजन 52 मात्र आसा ती. ते सगळे एक ओंकारांतल्यान भायर पडले. कळ्ळें? अ उ म हांगा म हें येता अशें सगळें. आनी ती जी हें आसा अर्धचंद्र, ती मूळ माया तातूंत हांगा तांणी सांगल्या हें सगळें कल म्हणटा साहित्य हें तें कशें तयार जालें ना. एका सरळ रेशेक विंगविंगड आकार दिवन अक्षर तयार जालें न्हय. तशी सरळ रेश केन्ना आशिल्ली, एक फक्त भगवंत आशिल्लो. तातूंत थावन एक मूळ माया आशिल्ली. एक थेंब घेयात तुमी, एक पॉयंटान थावन इन्फिनीट रेग मारूं जाता ती इन्फिनीट. जाल्यार जेन्ना दुसरें आयलें कलेपणी, तर हें आनी तें वन एंड ओन्ली वन लायन कॅन बी ड्रॉन थ्रू एनी 2 गिवन डॉट्स. हें जॉमेट्री आसा, हें जॉमेट्रीच तत्व आसा. एकच हें आसल्यार कशी जाता. जाल्यार आमकां सद्गुरू मेळ्ळे तर 1 to 1 रिएक्शन मस्त. आनी दॅट ओन्ली हेल्प्स. आनी सद्गुरू हें करतात. आमगेल प्रगती पुस्तक घेतलें की इवन कृष्णाने इतले गोपी जाल्यार ही हॅड 1 to 1 कनेक्शन विथ देम. प्रत्येक गोपीक दिसताले कृष्ण आपणाल बोट धरून आसा. तशी प्रत्येक साधकाक दिसता की सद्गुरून मगलेंच बोट धरल्या. प्रत्यक्ष कळटा, अनुभव येता. तशी तरी हें सगळें जालें. एक अक्षर घेवन अक्षर तयार जाली. एक सरळ रेश काडून अशी केलें, अ केलें, वेलांटी केली, सगळें एकूण केलें. सरळ रेशची के वांकयली, वेलांटी जाली. कडेन प म्हळें अशी प अशे अक्षरांचे संच जाले, अक्षर तयार जाली. अक्षर मेळून मेळून शब्द तयार जाले. शब्दांची एक आगगाडीशी जाली. ते शब्द एकामेकाक लावन वाक्य तयार जालें. तर वाक्यांची सुद्दां वाक्यांच्या शब्दाक संस्कृतांतूं कशी शब्द अरेंज केले तर वाक्य जाता. जाल्यार बाकी भाशांत तशें न्ही. मराठींत खंयचे पयलीं येवंका खंयचे नंतर येवंका ताची शिस्त आसता. वाक्यांची जुळणी करून एक पान तयार जालें. म्हळ्यार वाक्य बरोवन बरोवन एक पान बरयलें. अशी अनेक पानां बरोवन बरोवन अध्याय जाले. त्या अध्यायांचे ग्रंथ तयार जाले. त्या ग्रंथांचे प्रबंध निर्माण जाले. ह्या सगळ्याच्या मुळाक कोण आसा? एक रेश आसा. एक रेशेन केल्लें आसा, 2 पॉयंट्स आनी ते जोडसुयल्यात कनेक्शन. तशी मूळ माया आनी तिगल ओंकार हें जेन्ना जुळ्ळें तावळी हें सगळें भायर पडलें. ह्या सगळ्यांक मुळाक एकच रेश आसा. हें लक्षांत ठेवंका, दवरका. अनेकत्वांत एकच सोदका. विविधता आसा. तरी अंगठ पळयात तुमी नुस्तें सगळ्याक अंगठ लावचे सांगतात. हय की न्ही? खरें म्हळ्यार प्रत्येक इतलें वर्ल्डान पॉप्युलेशन आसा, प्रत्येक अंगठ्याच रेश विंगड आसतात. विंगड आसतात. हें आमी सांगता म्हणून सायन्साक गत आसा. तरीकय तो मनुश्य आसता किंवा एक जाती म्हळ्यार एक प्राण्यांगल जाती सूण ही म्हळें विंगड नमुन्या ब्रँड्स आसतात. पण शेवटी ते सूण आसता. ते भुंकता, ते हें करता. तांगेल कले लखबी आसता ती, तांगेल कले हें आसता ती. तशी मनुश्या सुद्दां ताका एक नाक आसता, 2 कान आसता, 2 दोळे आसता ती, वट आसतात 2, एक गळ आसता, हात आसता ती, अशें सगळें आसता. म्हळ्यार तांत विविधतेंत
ते दोळे कोण काणशे असता, कोण कुर्ड असता, कोण समनजर, कोणाला दोळे गोमटे असतात प्रमाणे, कोणाला दोळे कशकी असतात, ती घारे दोळे असतात ती, अशें सगळें. तर त्या विविधतेंत ऐक्य सादचें हें आमगल धर्माचें, सनातन धर्माचें खास वैशिश्ट्य जावन आसा. तर श्री समर्थ हांगा सिद्धांत सांगतना म्हणटा ती की दृश्य जगांतले सगळे सान व्हड आकाराची मुळां अशी कोण आस, तर ही मूळ माय आसा. मूळ मायेने ओंकाराक जन्म दिला, कळ्ळें. आनी त्या ओंकारांतल्यान हें सगळें भायर पडल्या. एक ओळ, हें तें सगळें, 7 स्वर, 7 रंग, इतली प्रचंड उर्जा, हें सगळें. तशी दृश्य जगतांतू सगळे सान्न व्हड आकारांची मुळाक ही मूळ माय आसा. इतली व्हड सृश्टी निर्माण केली तिणें. वार नासतना जशी आकाश शांत आसता न्ही, तशी आमगे देहबुद्धी जर ना जाली, देहबुद्धी म्हळ्यार कसलें, हांव म्हळ्यार फक्त देहची ही बुद्धी, आनी देहा बद्दलच विचार करचो, देहा बद्दलच उलोवचें, देहाचें चिंतन करचें. मगल प्रॉपर्टी कहलें, मगल कहलें, पयस कहलें, हें कहलें, मगल चेडवं नात्र, तांगेल बर्थडे, फॅमिली ट्री, सगळें फॅमिली ट्री, कळ्ळें. आमगेल पुर्वजांगेल फॅमिली ट्री म्हळ्यार खंयची खंयची आमी पळयता ती, की आमी पयलीं केल्ली आशिल्ली, ताजे पयलीं केल्ली आशिल्ली, आमगे कितले जन्म जाले, ही आमगेली व्हड फॅमिली आसा, ताच जर ट्री आमी करयत न्हय, हय की न्ही. तें प्रत्येक एक एक अकावंट क्लोज जालो. आमकां जर परमात्मांत एक जावचें आसा, तरी आमी जें जें कर्ज घेतलें तें सगळें फिटका म्हळ्यार मात्र आमी मोकळी, खरें मोकळी जातात. तेमी जी जी दुख्ख येता ती घालोवची, त्या दृश्टीन पळोवची की देहबुद्धी ना जाता. मगल देहान हें फेडचें आसा म्हणून हांव देह घेतला, सगळें परत फेड करचें आसा म्हणून देह घेतला. म्हळ्यार कितें जाता, खंयची प्रॉब्लेम्स आयले तरी ते कशी सोडोवचें पळोवचें, चला एक इन्स्टॉलमेंट भरून जालें, मन शांत जालें. तशेंच जड पदार्थ, चंचळ मूळ माया, हात जे आमी निराश करका आनी कड्डेर निश्चळ विमळ ब्रह्म, तांतू एक रूप कशें जावचें हें पळोवचें. ताका श्री समर्थ आत्मनिवेदन म्हणटा ते. आतां आमी तांचें वाचया. श्रीराम, समास 5वा. आत्मनिवेदन, नाम समास 5. रेखेचे गुंडाळे केले, तुमकां तसं एक आमगेल ब्रेन पुरो, ते इतले तंतून अशी लायन अशो आसा ती, ते जर मोकळे केल्यार चंद्रार ते पावत खंय. एक मनुश्यागेल ब्रेन तितले तांतू, आमी वुलन अशी गुंडाळ कल म्हणटात ताका, उंड म्हणटात ती, वुलन उंड, तशी सुतां 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 गुंडाळे. श्रीराम रेखेचे गुंडाळे केले, मातृकाक्षरी शब्द झाले, म्हळ्यार ओंकारांत निरनिराळ शब्द जाले, निरनिराळ नाद आयले, निरनिराळ अक्षर आयली. जशी प फ ब राम, रा, रा तोंड उगड की रा जाता, आनी म्हळ की वट, औष्टिक म्हणटात ताका, वट्टा शब्द जावन हांगाच्यान येता ती, ताळव्याचे हाजेर येता ती. मस्त आमी त्यात सगळ्यात पळोवंका म्हणना जाल्यार मातृकाक्षरी, मूळ मातृका म्हळ्यार कहलें बीज मंत्र ओंकार, तांतन शब्द जाले, शब्द मेळोन मेळोन चाले श्लोक गद्य प्रबंध, श्लोक तयार जाले, गद्य बरोवंच तयार जाले, प्रबंध जाले, हडड्ड निबंध, वेदशास्त्रे पुराणे तांतन आली, नाना काव्ये निरूपणे, ग्रंथ भेद अनुवादणे, किती म्हणून कितले नमुन्याचे ग्रंथ जाता ती, कादंबरी जाल्यो, काणयो जाल्यो, कविता जाल्यो, मुक्त छंद जाले, आनी खंयचे खंयचे छंद, अनुष्टूप छंद खंय, हे खंय ते खंय, सगळे साकी जाली, आर्य जाली, सगळं खंयच्यान भायर पडटा ती. नाना ऋषी नाना मते, पाहो जाता असंख्याते, भाषा लिपी जेथे तेथे काय उणे, जगान कितले नमुन्या भास आसा ती. एक कोंकणी भास म्हळ्यार गोंयची कोंकणी भास वेगळी, मालवणी वेगळी, दुसरे कळ्याक तांकां बडग, तांगेल भास विंगड. आमी म्हणटा ती पेटयलो म्हण, अरे तो हांवें सामान हाडूं वचुला म्हण, ते तांकांच असल्यार सावथाचे असल्यार ती म्हणटा ती ताका लिंबी हाडच्या चमकयला म्हणटा, भास तिची. जाल्यार कितले प्रकार, भाषा लिपी जेथे तेथे काय उणे,
वर्ग रुचा श्रुती स्मृती अधे स्वर्ग स्तबक जाती प्रसंग माने समास पोथी बहुधा नामे विंग विंगड नमुन्याचे तांतू हें येता कशी तांणी सांगल्या वर्ग म्हळ्यार ऋग्वेदांतले अध्यायांचे पोटभेद ऋग्वेदांतले कडे रुचा म्हळ्यार वेदांतले मंत्र श्रुती स्मृती म्हळ्यार कडे अधे म्हळ्यार अध्याय सर्ग स्तबक चंपू आदी करून ग्रंथांतले भाग असतात चंपू म्हण चंपू काव्य म्हण आसता जाती प्रसंग माने समास पोथी अशी ग्रंथ विभागांची मस्त नाव असतात वेगवेगळे नाव दिल्यात तांणी तशी कितली नाव नाना पदे नाना श्लोक नाना बीर नाना कडक नाना साख्या दोहडे अनेक दोहे कितले नमुने दोहे बरयले साख्य बरयले त्या साख्यान सुद्दां एक नमुन्याचे साकी म्हणटात ताका त्या आमगेले किर्तनांत वापरतात ती वयले 7 अंत गुच 7 येता तशी डफ गाणे आतपदा छांतू डफ गाणे माची गाणे दंडी गाणे कथा गाणे तर कशी अनेक पदे श्लोक वीर कडक छंद छंद आहे हिंदी साख्या साकी असता दोहे असता ती संत तुलसीदासांनी दोहे बरयताले ताका अनेक नांव आसा ती तशी डफ गाणे माची म्हळ्यार ढोलके वाजोवन म्हणचे पद तशी हांगसर सगळ्याकय तबल लागना खंयच्याक टाळ लागता खंयच्या पदांक खंयच्या पदाक ढोलके लागता खंयच्या पदाक आनी खंयचे हें लागता तबल लागता तशी कथेन मदें मदें म्हणची ती नाना तानमाना प्रमाणे खेळां प्रमाणे नानाविध गायन प्रकार तशी अनेक खेळ कल म्हणटा दृष्टांतादींचे अनेक कथा खेळ सगळे अष्टांनी सांगल्या ध्वनी घोष नाद रेखा चहू वाचामध्ये देखा वाचा रूपेही ऐका नाना भेद उन्मेष परा ध्वनी पश्यंती हांगा वाणीच दिल्या ती 4 भाग कशे जाता उन्मेष उन्मेष म्हळ्यार स्फूर्ती परावाणी ध्वनी पश्यंती जे ध्वनी ताज येतात आमी आयकतात परावाणीचे ताकल अर्थ ते पळयतात पश्यंती वी सी इट हृदयात स्थान ताका नाद मध्यमा म्हळ्यार भितर आमी गुणगुणून पळयतात मध्यमा गळ्यात नाद आणि शब्द चौथी वैखरी पासून उमटती नाना शब्द रत्ने शब्दांचे रूप घेवन वैखरी जिब्बे वाटेने ॲक्च्युली आमी उच्चार करतात तशीच ओंकारान कलेस अकार उकार मकार अर्धमात्राचे अंतर औट मात्रा तदनंतर 52 मातृका 52 मातृक असत नामभेद राग ज्ञान नृत्यभेद ताळ ज्ञान अर्थभेद तत्वज्ञान विवंचना नामभेद नामानामान भेद असतात वय की नाही अ उ म ह्या तिन्ही आणि अर्धचंद्र असता ही सगळं मेळून 3.5 मात्रा म्हळ्यार ओंकार आणि ताज पासून अ धरून ज्ञ पर्यंतचे 52 वर्ण झाले वय की नाही आणि ताल्ल्याथान ओंकाराथान मुखारी मात्रा मातृक म्हळकले अ धरून ज्ञ थाई 16 स्वर आणि 36 व्यंजन तांत त्या म्हणतना ताका नाद असता तांथान राग ज्ञान कळता तांथान नर्तन भेद जाता नांचाक विद्या त्या तालाप्रमाणे ताल विंगड तानमान सगळे अर्थभेद तत्वज्ञानात विचार हे सुद्दां तांथानू येता ती सगळे तरंग म्हळ्यार एकूण कडलें ओंकारांतल्यान सगळी सृश्टी जाली आणि ओंकार कडल्यान तयार जालो तरी मूळ मायेंतन त्यामुळे अर्धमात्रा महत्तत्व तत्वामध्ये मुख्य तत्व ते जाणावे शुद्ध सत्व म्हळ्यार निर्मळ ती मूळ माया कल्यामुळे ती अशी आयल्या निश्चळ परब्रह्मांतन शुद्ध सत्व गुण घेऊन आल्या आमच्या खातीर अर्धमात्रा महत्तत्व मूळ माया ते अर्धचंद्र जो असो अ उ म नंतर ताजेर अर्धचंद्र असो ती मूळ माया नाना तत्वे लहान थोरे मिळोत अष्ट ही शरीरे अष्टदा प्रकृतीचे वारे निघून जाते ही सगळी तत्व सान हॉड हे सगळे दृश्य अदृश्य चंचळ हे सगळे इवन मूळ माया नाना तत्वे लहान थोरे मिळून अष्ट ही शरीर अष्टदा प्रकृती तिन्ही त्रिगुण
आणि सत्वरजतम आणि पंचमहाभूत मेळून अष्टदात प्रकृती झाली. अष्टदा प्रकृतीचे वारे निघून जाते. कळलं मग ताची उत्पत्ती झाली की ताका लय आसची. आणि उत्पत्ती आणि लया मध्य असता ताका स्थिती म्हणटात. ते स्थिती म्हळ्यार कळ्ळें तरी स्थित्यंतर आज आशिल्ली तशी शरीर पांय आसना. आतां आमी लग्ना पयलीं मुगल 42 किलो वजन आशिल्लें, आतां 75 किलो जालें. म्हळ्यार कितलें वाडलें. जाल्यार खंय ताका शी वाडना. परमेश्वराल किमय पळयात ती देह जशी वाडटा, मांस हाड सगळें वाडटा ती त्या प्रमाणे जशी थोरसाण येता त्या वेळार मग स्किन सुद्दां त्या प्रमाणे एडजस्ट जाता वता. ती खोळ अगदी सांचड येदेशी आसता. व्हड जाता 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 तागेली त्वचा सुद्दां वाडता वता. खंय शिवयना ती, खंय पिंजून शिवंक लागना, खंय पिंदना लीक जायना. कळ्ळें ना. हां तसलें. तर हें अष्टधा प्रकृतीचे वारे ज्या वेळार वत्ता, वारे नासता जैसे गगन. वारोच ना एक दिवसू. अगदी गगन शांत, कसलोय वार ना, एक पान सुद्दां हालना. तशी जे गगन आसा ताका परब्रह्माच उपम दिल्या. तैसे परब्रह्म सगन अष्टदेहाचे निरसन करून पहावे. हांव म्हळ्यार कान नाही, हांव म्हळ्यार नाक नाही. ते पयर सांगिल्लें बरी ते हाजें कळ्ळें आमगेले निर्वाण षटक शंकराचार्यान बरयलें. ताजें सतत वाचून ताजें ध्यान मनन करता. हांव म्हळ्यार हें नाही, हे भावन म्हळ्यार हांव नाही, भाव म्हळ्यार हांव नाही, हांव म्हळ्यार कान नाही, हें देहात जालें. सूक्ष्म देह सुद्दां हें म्हळ्यार हांव नाही, तें म्हळ्यार हांव नाही. आतां प्रकृती सुद्दां ही जी आसा कोणी मूळ माया ती सुद्दां चंचळ म्हळ्यार निश्चळ न्हय. पण तिगं स्वस्वरूप हें अंत निश्चळ. देह देवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर. हां तशी आमगेल्या देहांत तूं परमात्मा अंतरात्मा आसा. आणि अंतरात्म्यान भितरी तें निश्चळ परब्रह्म आसा. सगळें वता पण निश्चळ परब्रह्म वरता. ब्रह्मांड पिंड उभार, पिंड ब्रह्मांड संवार जेन जाता तर दोन्हीचोय संवार जाता. दोही वेगळे सारासार विमळ ब्रह्म. पदार्थ जड आत्मा चंचळ, विमळ ब्रह्म ते निश्चळ. विवरो न गिरे तत्काळ तद्रूप होय. पदार्थ मने काया वाचा. आतां हांगा तांणी सांगलें आत्मनिवेदन कशें करचें. हें आत्मनिवेदन न्हय तर पयलीं दृश्य चीज पळया. तें सोंपें. दृश्य सोडचें म्हळ्यार तांचो कशें जाता म्हणून विवेक करचें सोंपें. हें सगळें जें आसा पदार्थ जे जे दिसता मने काया वाचा. मी हा अवघाची देवाचा. मन काया वाचा मगली हें सगळें पदार्थ जे आसा ते हांव धोरनो, मगल देह धोरनो. हें सगळें म्हाका देवान दिलेलें आसा आनी वापरच्या दिलेलें आसा. खंयचेय वेळार तो हें घेवच्या शकता परत. तेमी ते KBC हातूं कौन बनेगा करोडपती म्हण येता. टीक 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 जालेलें आसता. तावळी तितलें जालें की तुमी हरता ती. तशी तितलें जालो 45 सेकंड जाले की 60 सेकंड जाले वता. तशी पदार्थ मने काया वाचा मी हा अवघाची देवाचा. त्या आत्मनिवेदन आमगे देह आसतना जावंका टीक टीक चालू आसा खंयचेय वेळारी. तें पूण अमूक इतलें 45 सेकंड म्हूण सांगिल्लें आसता. आमकां तेवेंच सांगनी आज आसा फायना. तेमी जाल तितले बेगी हें आत्मनिवेदन करपाची की हें जें हांव पळयत आसा, हें जें म्हाका वापरचें दिल्या, ह्या ज्या गोश्टींचो भोग घेता आसा तो हांव न्हय. हें म्हाका देवान दिल्यां आनी म्हाका वापरचे खातीर प्रेमान दिल्यां. तेमी त्या दुसऱ्यान म्हाका वापरच्याक दिलें बा. आमी लायब्ररींतल्यान पुस्तक हाडलें किंवा मगल मैत्रिणीन म्हाका एखादी कादंबरी दिली, तुका वाचची आशिल्ली गो ही घे वाचून परत करी हं. तावळी मगल वस्तू पुणें हांव कशी पुणें हाताळचें शकता. जाल्यार दुसऱ्यान दिलेली वस्तू परत जी करता ती सम दिमका म्हणलें हें आसता. तेमी आमी सम कोण करता ती चंचळ करता तो. आतां हें अशें आत्मनिवेदन जर केल्लें हें सगळें देवान दिल्लें. दृश्य जें जें म्हाका मेळ्ळें इन्क्लुडींग माय देह मन बुद्धी सगळें देवान दिल्लें आनी वापरचें दिलें. तेमी हांव गोमटें करून वापरतलीं आनी तें जशी पवित्र दिल्लेलें शुद्ध दिल्लेलें तशीच हांव ताका परत करतलीं. हें जालें एक आत्मनिवेदन स्थुलाचें. कडेन चंचळ करता म्हळ्यार अंतरात्मा जो आसा चंचळ करता तो जगदीश तो रायो. ताजी सुद्दां चंचळात सुद्दां तें चंचळ आशिल्ली ती ताजें निराश जावंका तें आत्मनिवेदन कशें जाता तो जगदीश. तर हो
अंतरात्मास मगल हंत मात्र ना प्राणी मात्र त्याचा अंश प्रति एकांत असं त्याचा तोच आपणास ठाव नाही मगल तंत कल्ले ना त्या आत्म्याने ती छाव चलतं असं तोच चलेत असं त्यावेळी ताक्क शरण वच्चे हाव नाही बाबा तूच सगळं करता ते चंचल आत्मनिवेदन म्हणजे अंतरात्म्याक शरण वच्चे याचे सांगितले लक्षण करता देव तो आपण कोठेच नाही देव करता हो देव म्हणा कले राम कृष्ण जे काय आमगले हे असतं आम्ही पूज करता देवत्व पळयतात प्रत्येकान तेंचे अंतरात्म्याक देवत्व तो देव तो सगळं करता पण तो चंचल असं हां अशी कोण जाल्यार हांव न्हय बाबा तूंची तेमी हांगाय मीच विसर्जन जाता आ चंचल चळे स्वप्नाकार निश्चळ देव तो निराकार आत्मनिवेदनाचा प्रकार जाणी जैसा ठावची नाही चंचळाचा चंचल सुद्दाही आम्ही निराश केलता जो देवा हांव स्वता न्हयची मगल कल्ले चलनाच तूंची तेरा 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 हे भगवान सब तेरा म्हणना पडे तेरा जाले मेरा कुछ भी नहीं है बकऱ्याक सुद्दाही जन जिवंत असता त्यावेळी हें करतात की कले मॅ 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 म्हणटा आणि ताका मारून ताजे साल ठिकाण त्या स्किनाचे तुणतुणे करतात ते टुई टुई तुई 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 म्हळ्यार तुंची तुंची म्हणटा तशी ताचे खातीर मी पण गेल्ले की तुंची सगळेकडे भरलेलं असं हें कळता ठावची नाही चंचळाचा तेथे आधी आपण खंयचा निश्चळ आत्मनिवेदनाचा विवेक ऐसा निश्चळ आत्मनिवेदन कधी जालें निश्चळ ब्रह्मा ठिकाणी जो संकल्प उठायलो जे पहिले चलन जालें तीच मूळ माया ती तीही प्रकार आपण नाही नाही दुजेपण आपण असता मी पण नाहीच कोठे ह्या तिन्ही आत्मनिवेदन म्हळ्यार स्वतः स्वेच्छेने आम्ही परमेश्वराक शरण वच्चे तशी पाहता पाहता अनुमानले कळता कळता कळो आले हे प्रॅक्टीस 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 हांचे सतत कले दिसले हे म्हाका वापरच्या दिल्या पण हे मगल न्हय म्हाका वापरच्या दिल्या तेमी गोमटे कोण वापर का एक आर्टिफिशियल एक गुलाबा फूल हाडलेले ते हाडून जरा दाखव एक आर्टिफिशियल गुलाबा फूल अगदी खरशें दिसता ते केंसान घालता तेमी दुसरी फुल्ल वायट जाता ती पण हे आर्टिफिशियल वायट जायना हे पळय हे गुलाब अगदी खरशें दिसता हे अशी तोपून घेतलें की व्हरलें हांगा गोमटें दिसता मातेर जाल्यार तें वायट जायना अशी पळयता तेमी काण कशी पूण पांयां म्हणान तुडयना ती कारण तें परत दवरता ती कोणें वापरचें जाता तशें तें आमगेलें हें प्रॅक्टीस कोन 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 हांव खंय ना मुख्य म्हळ्यार निवेदन आत्मनिवेदन म्हळ्यार मीपणाचें निवेदन सगळे बाबतींत जड चंचळ आणि निश्चळ हांतू आणि हे करता 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 अनुमान आले कळता कळता कळो आले पाहता अवघेच निवांत जाले बोलणे आता इतलें सगळं करना पडे खरोखर मन इतलें शांत जाता प्रसंग येता ती वता ती दीस टू शॅल पास आणि आमी थंड पळयता बसतात काय ना हें जागृतींतलें जें सोप्पन असं आमकां नाना प्रकारे आमगेले हें करता प्रपंचांत म्हणा परमार्थान म्हणा आमगे रोल आमकां सादर करपाची आणि 100% दिवन मना पासून करता पण हें जर आत्मनिवेदन जाल्लें देवा तुवें दिलें सगळेंच आणि तूं दिलेली शक्ती सुद्दां तूं दिलेली त्या शक्ती वापरून हांव आतां करता म्हणना पडे मल्ल्याक मी पण खंय भरना आणि तें कार्यय गोमटें जाता कार्य करका लागता सगळें कार्य करका लागता तशी तें गोमटें जाता आनी तेमी तें कार्य जाल्लें की तें कशें जालें वया बरोबर जातलें की ना हाजी चिंत लागना जाता वता आनी गोमटेंच जाता कल्या म्हळ्यार त्या परमेश्वरान आमच्या हातान करून घेतिल्लें आसता प्रत्येक स्तराचेर दृश्य चंचळ आणि निश्चळ तिन्ही स्तराचेर मी पण खंय भरना म्हणना पडे मौन जाता म्हळ्यार सगळें कोण जाल्लें भुमीक जाल्ली की आमी विंगेंत वतात म्हळ्यार कळ्ळें नाटक चालू आसतना आमगेलो प्रवेश जालो की आमी भितर वतात तावळे राम रावण वैरी आसता ती पण तांगेलो तितलो प्रवेश जालो झगड जालें की ते भितर वतात एकमेकांक खांद्यार हात घालून च्या आनी पिता ती कल रे कशें जालें म्हण रामाक तो म्हणटा तूं
आजी सम हें कर न्ही रावणा सांग तूं 7 मजली हास्य करताल की तितलें जोरान हास्स न्ही तूं कल बिल रे स्टेज पडतल म्हणून अशे नमुन्यान मस्करी करतात एकमेकांनी म्हळ्यार दे बिकम फ्रेंड्स. तशी आमी सगळीं फ्रेंड्सच आसत. कल्ल्याक फ्रेंड म्हळ्यार कळ्ळें की मैत्री म्हळ्यार कली एक मैत्री तत्व आसता, एक आई तत्व आसता वात्सल्याचें, एक गुरु तत्व आसता, एक प्राणशक्ती आसता, एक अंतरात्मा आसता, हां एक निश्चळ परब्रह्म आसा. ते सगळे जडान त्यांची भरल्या म्हणना पडे तें जेन्ना कळटा की आपोआप आमी विंगेंत येतात. विंगेंत म्हळ्यार कळ्ळें हांव खरें कोण हाजें चिंतन आप्यापी सूर जाता आनी आमी तातूंत न्हांवच्या लागतात. अक्षरशः तावळी कशी जाता इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे आत्मनिवेदन नाम समास पंचम श्रीराम. आतां हाजें आमी परत परत चिंतन मनन करूं आत्मनिवेदन करचे खातीर पयलें स्थुळाच करूं पडूं स्थुळाच आनी हें जाले शिवाय दुसरें आत्मनिवेदन जायना आमचें इतलें लक्षांत दवरता. आनी तें आत्मनिवेदन कशें करचें की ह्यो ज्यो वस्तू आसत आमी वापरया पण गोमट्यो कोण कल खातीर वापरता त्यो परत दिवच्यो आसत. त्यो हांगा सोडून आमकां वच्चें आसत. जशें आमी हॉटेलांत बरी वेवस्था आसता हां तर वाटेल तशी वागना ती कल्या म्हळ्यार आमकां तें घेवनूच आमकां थंय सोडून वचका आनी शॉर्ट जर्नी आसता कोणाल्या झगडचे कल्याक अशें मनांत येता. तेमी हें सगळें साध्य जावंक आत्मनिवेदन निरूपण आनी हांगा आमी राबया. दशक 5 जालो आजी 4 आनी 5 पूर्ण जाले हां आनी हें सगळें करून हे देवा म्हणून श्रीरामाल प्रार्थना करुया. समर्थांक गेले समर्थांनी आमचे खातीर पसायदान मागल्या प्रसाद मागला. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. कल्याण कर देवा कल्याण करी आमी तुका शरण आयले म्हूण हें जें विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मेळून त्या रामतत्वा चरणांचेर आमी दिवया. रामराया चरणांत वोवया आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे नश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.